नमस्कार गोंयकारांनो, जय खापरेश्वर महाराज, हर हर महादेव। तुमच्या मुखार आयज परत एका कारणा खातीर येता आणि स्पेशली जे खापरेश्वराच्या देवाच्या संदर्भान जे आज थोडे जाण कमिटी म्हणून मुखार सरलेले आसात आणि प्रसाद लागलो म्हणून दुसरेकडे एक देऊळ बांदपाक लागून तांकां जे एजंटगिरी करपाक लागून मुखार काडलेले आहा पळय तांकां सांगूंक सोदता। भावानो, हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, लोकांकडे खेळटा बरी बजार, लोकांकडे खेळटा सगळें करप्शन करता, ओके, सगळें माफ केलें तुमकां, पण शिमे वयले राखणदारांक तुमी आयज धजा करूंक सोदता पळय, प्रसाद लायलो म्हणून सांगूंक सोदता पळय, आणि प्रसाद लावन तुमकां खंय दुसरे कडेन शिफ्ट कर, बाबा तुमी एकटे मनीस दिश्टी पडूना मरे त्या टायमाचेर। खापरेश्वराचें देवस्थान जेन्ना काडटाले उमटयताले तेन्ना तुमी खंयचीच कमिटीन एकटोय मनीस नासलो मरे थंयसर। बीजेपीचे दलाल मुखार सरला, दलाल मुखार सरला बीजेपीचे, कितें सांगपाक सोदला की ते राखणदार आहा पळय ते खंयी बसयल्यार खंयी बसतले म्हणून व्हरोन। ते शिमेवयले राखणदार एंड्यानो, ते एंडे आहा पळय, आता तुम्ही गोंयकार जाल्यार खबर ना, तुम्ही गोंयकार आसूंकूच शकना, कित्याक राखणदारांचे जे शिम्यो आसता पळय ते फक्त गोंयकारांक खबर आसता। तुम्ही एंडे आहा पळय, तुमचे आवय बापूय खंयचे ते आमकां खबर ना, कोणाकडेन लग्न जाला खंय आहा आमकां कांयच खबर ना, पण एक गजाल सांगूंक सोदता, शिमेवयले राखणदार आहा पळय तांकां हालोवपाक शकना, त्या सीम घेवनूच थंयसर उबे रावल्ले आसात आणि ते शिमेवयलेच आसतले। तुम्ही दुसरेकडे व्हरून दवरपाक तुम्ही खंयच्या टँकान दवरता तांकां, खंय गुदावान दवरता, ते तुम्ही दवरता जातले, ते मुर्त्यान खंय तर आहा, मुर्ती तुम्ही काडला, मुर्ती आमची भावार्थ, पण तो शिमेवयलो राखणदार त्याच जाग्याचेर आसा, तो दुसरेकडे खंय वचपाचो ना। तुमकां कितें दिसता खबर आहा, सध्या पयशांचो उजो पेटलेलो आहा, तुमकां सगळ्यांक पयशांचे उजो पेटलो, चीफ मिनिस्टराक उजो पेटलेलो आहा, रोहन खंवटेक उजो पेटलेलो आहा, आणि रोहन खंवटेक एक गजाल सांगूंक सोदता, बाबा रे कितें आहा मरे, तुका कितें दिसता की ते तुजे आहा पळय तांकां मुखार काडून भंय घालून सगळ्यांनी वतले, जायना रे बाबा। पळय काल कितें जालें न्हू खबर आहा तुका, तेजे आयिल्ले पळय थोडे सुरयो घेवन दाखोवपाक, ते मरे खंय खंय सापडले खबर आहा, खुरीस आहा पळय, फुलांचो खुरीस, फुलांच्या खुरसा आणि कृष्णाच्या देवळा मदीं सापडले। कोणी सापडून दिले, देवान सापडून दिले, आणि वयल्यान तो मास्क काडटा, हांवें मास्क काड म्हणून वयल्यान ते मास्क काडले आणि ओपनली लोकांक कळ्ळें ते मास्क घालून हाडलेले पळय सगळे, आणि हेल्मेट घालून हाडलेले पळय ते सगळे एक्सपोज जाले मरे थंयसर। आता लोकांक कांय खबर ना, कोण धाडटा, कोणा कडल्यान येता, कोणाचो कनेक्शन आहा, कितें आहा, कांयच खबर ना, लोक ब्लँक आहा। तुझ्या पयलीं म्हाका लोकांनी फोटोज धाडले, फोटोज, कोण कोण कोणाचो मनीस तो मिंगेल आरावजो म्हणटा तो कोणाच्या वांगडा आसता तो, सगळे फोटो धाडले मरे म्हाका सगळे, कित्याक लागून धाडपाक, आणि ती एनसी रेजिस्टर केला पळय पुलिसांनी, एनसी रेजिस्टर केला पळय, आता आमी फुडें कोर्टान वयतलेच रे, पळोवया ज्युडिशरीन तरी आमकां जस्टीस मेळटा जाल्यार। पण एक गजाल सांगूंक सोदता, देव आसा म्हणून सध्या चीफ मिनिस्टराकूय कळिल्लें आहा, चीफ मिनिस्टराक विचारूंक सोदता, कोणाची तरी बायलेचो हात न्हू मोडलो, खापरेश्वर देवस्थानाच्या मुर्ती हालयल्या नंतर कोणाचे तरी बायलेचो हात मोडला, खंय फायंड आउट करपाची गरज आहा कित्याक मोडला तो, सुधरा, अजून सुधारणा खूब कितें जावपाचें आहा, अजून सुधारणा खूब कितें जावपाचें आहा। त्या पियायकूय सांगूंक सोदता, त्या देवाच्या फुडल्यान तुवें कोणाच्या आवयक कितें म्हणला पळय, देवाच्या फुडल्यान तुवें कोणाच्या आवयक कितें करतलो म्हणला पळय, तेंय बीन तुका परत येवपाचें आहा रिटर्न। ते कपडे आहा पळय, फितां आहा पळय, ती फितां केन्ना उतरोन नागडो उबो दवरतलो पळय तुका राखणदार, ते तुका केन्ना कळपाचें सुद्दां ना, लक्षांत दवर। तुम्ही आयज कितें शिकला, हे शिमेवयले राखणदार हजारां वर्सां पयलीं कांय कोणाक काय खबर नासतलें, हे शिमेवयले राखणदार आहा पळय ते प्रोटेक्ट करताले। आता खुबशे देवाचे येयल्ले आसा, बरी गजाल,
देवाचे बद्दल प्रवचन झाले, बाहेरसून देवाचे बद्दल ह्याचे बद्दल सांगले, सगळें खरं. पण सगळ्यांक पयलीं हे शिमेवयले देव तांच्यांनी कितें मागले रे आमचे कडेन? आमी तांकां कितें दिलें? ते घुमट्यानूच आसात. घुमट्यो ज्यो आसता पळय तेच घुमट्यांनी व्हडली थोडी देवळां सोडून आमचे बंडवल आमचे बोडगेश्वराचे देवूळ सोडून बाकी सगळे खुबशे राखणदार आहा पळय ते घुमट्यांनीच आसा. कांय घेतले ना तांच्यांनी, आमी तांकां कांय दिलें ना, पण ते घुमट्यांनी आसा. आमचे बिलीफ, आमच्या जाणट्यांचो बिलीफ, हे जाणट्यांचो बिलीफ तुमी काडटा आनी ते दुसरे कडेन बाबा रे ते कितें समजला तुमी? ते कन्वर्जन ते टीसीपीन ते हायर करून ते कन्वर्जन करता पळय ते कन्वर्जन समजला तुमी? लँड रिकॉर्डाचे प्रमाणे राखणदाराक व्हरून खंयच्याय जाग्यार बसोवंक शकता? लँड रिकॉर्ड्स लागता तेका. तो शिमेवयलो अन्नाडे आहा पळय तांकां सांगूंक सोदता. अन्नाडी, अरे अन्नाडे न्हू, ते शिमेवयले राखणदार आहा पळय थंय क्रिस्तांवूय मानता आनी हिंदूय मानता. आता राखणदार म्हणल्यार कशें खबर आहा? ते शिमेर प्रत्येक गांवची शीम आशिल्ली पळय ते शिमेचेर न्ही थंयसर तुमकां घुमटी मेळटली आनी थोडे कडेन खुरीसूय मेळटले. आता तुमी म्हणटले की फक्त घुमट्यांनी न्हू, ते खुर्सा कडेनूय म्हणटा. रामपुरुसूय आसा, तशेंच बोडगेश्वरूय आसा, खुर्सा कडेनूय आसा. हे शिमेर राखणदार त्या शिमेचेर आसा आनी आसा म्हणूनच आज लोक वचून पांये पडटा थंयसर. पणजे गेल्या उपरांत थंयसर सांकवाळो आसा. खबर आहा मरे? भायले जाल्यार खबर आसपा ना रे, आमकां खबर आहा न्ही रे. तुगेली देवस्थान तुजी भायर आसा न्ही रे. कोल्हापूर सीएम तुजी ओरिजिनल कोण जी देवी आहा पळय तुजी ती गोंयान आहा जाल्यार तूं अशें करचो नाशिल्लें. गोंयान जरी तर आपले देवस्थान आसा जाल्यार अशें केन्नाच करचो ना. अशें शिमेवयल्या राखणदारांक केन्नाच हात घालचो ना. अशें तांकां कांय तांचे देवाचें हें करना तांकां हालोवचो ना सुद्दां ना. पूण तुमी कितें केलें? तुमी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तुमकां मरे एक गजाल अंडरस्टँड कर. जेन्ना मनशाचें राजकारण जें आहा पळय तें सोंपपाचें आसता पळय देव आपल्याच हातींनी न्हू तुमकां सोंपोवपाक तुमकां फुडें काडलेलें आहा अशें म्हाका दिसता. देवूय विटलेलो आसा आनी आज तुमी म्हणटा पळय दुसरे कडेन व्हरून तेका शिमेर बसयतलो, दुसरे कडेन व्हरून देवळान बसयतलो म्हणून. तूं कोण रे? आनी तुमी जे एंडे आहा पळय एंडे ते भुरगे जे एंडे मुखार चल्लेले आहा पळय कमिटी म्हणून आनी हे कितें बीजेपीची एजन्सी म्हणून. अरे बाबा नो फुडें न्ही कितें जालें भुरग्यांक बीन घरा कडेन लक्षांत दवरा. फुडें घरा कडेन भुरग्यांक कितें जालें न्ही हळू रातचो वचनाका पांये पडपाक, चूक जाली म्हणून मागपाक. फूल लोकांचे उजीर ज्या भाशेन आयज प्रेस कॉन्फरन्साक घेतला पळय तुमी ते रोहन खंवटेचें आयकून आनी सर म्हणटा पळय तशेंच मरे तुमी एक काम करचें पडटलें. जेन्ना घरा कडेन परिणाम जातलो पळय आनी संकश्ट येतलें पळय आनी चूक मागची पडटली पळय तेन्ना चुकूय बीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मागा. आमकांय पळोवपाक मातशी मजा येवपाक जाय. कित्याक सांग पळय आज तुमी जें कितें करता पळय तें फकाणाची गजाल न्हू रे बाबा. हे तुमकां बॅकफायर जे जातले पळय ते कसले बॅकफायर जातले खबर आहा तुमकां? बरें याद करून दिवं तुमकां. हांव आशिल्लो थंयसर जेन्ना पेपळाची व्हडाची झाडां नश्ट केली पळय एअरपोर्टाचेर ताच्या नंतर कितल्या जाणांक पॅरलायज अटॅक येयले रे? फायंड आउट करा मरे कितल्या जाणांक. आमदार बीजेपीचे आमदार 4 जाण खटाक करून पॅरलायज अटॅक येयले. खंयच्या वर्सा फायंड आउट करा. आमी गाराणे घातलेले थंयसर आनी हे गाराणे जे आहा पळय ते लागता. तुमकां आयज दिसता आसतलें रे ते वेस्ट बेंगला कडल्यान ब्लॅक मॅजीक घेवन येता पळय तुमी लिंबू बीन घेवन. आमकां खबर आहा रे इलेक्शना टायमार लोकांचेर कशे परिणाम करता पळय तुमी ते ब्लॅक मॅजीक यूज करून. ब्लॅक मॅजीक खंय वेस्ट बेंगलांच्यान हाडटा पळय तुमकां पयशे दिवन. देवाक खंय मानता तर तुमी देवाक मानना. तुमी मरे ब्लॅक मॅजिकाक मानता आनी ते ब्लॅक मॅजीक आहा पळय ते परतता पळय तेन्ना केन्ना परतता तुका खबर आहा? एक आमदारान ब्लॅक मॅजीक केल्लें तेजो रिजल्टा दिसा कितले लोक घालतात कमेंट घाला. एक मुर्मुगांव तालुकाचो आमदारान ब्लॅक मॅजीक केल्ली. ब्लॅक मॅजीक करतालो तो तेजे सगळं आनी ते ब्लॅक मॅजीक इलेक्शन जिखलो पूण भाव त्याच दिसा पिड्ड्यार जालो. याद करात. सगळे वास्कोचे लोकांक हांव विचारूंक सोदता, मुर्मुगांवच्या लोकांक विचारूंक सोदता कोणाचो भाव केन्ना पिड्ड्यार जाल्लो पळय इलेक्शना दिसा ते याद करून घेयात. सो हांव कितें सांगूंक सोदता एकूच म्हणणें आहा पळय 2 पावर आहा देवाचो पावर आनी ब्लॅक मॅजीक पावर. तुमकां कोणाचो पावरा कडेन रावपाक जाय? म्हाका देवाचे कडेन.
हांव अभिमानान सांगता म्हाका हे शिमेवयले राखणदार राखता आनी हांव शिमेवयल्या राखणदारांक फॉलो करता. ते ब्लॅक मॅजीक आहा पळय ते थोड्या टायमा खातीर ते तुमी फॉलो करपाचे मिनिस्टरांनी. तुम्ही कितले जाण खंय खंय वयता पळय हेचे सगळे लिस्ट आहा रे, सगळे लिस्ट आहा तुम्ही खंय खंय वयता ते. तुमकां ते लागना न्ही रे, पण ते थोडो टायमा खातीर बॅकफायर जाता तेन्ना सगळें फुल येतले रिवर्स गियर पडटले रिवर्स गियर. मागीर कोण मरे वादी घेवन वयतलो असेंब्लीन, मागीर कोण आनी कितें घेवन वयतलो. हे सगळें जातलें कोण अशें जाल्लें आहा पळय पळय अशें जाल्लें आहा. सगळे लोक पळयता, सगळे लोक पळयता. तुम्ही इतलेच गजाल तुमकां सांगूंक सोदता, हे शिमेवयल्या राखणदारांक हालोवपाक तुमची कॅपॅसिटी ना. आनी हो तुमी तर तो जबरदस्ती पुलीस लावन हे केले, पुलीस लावन हे केला पळय थंयसर आनी तांचे कडल्यान पुजा करून घेता पळय थंयसर. लक्षान घे बाबा रे, पुलिसांक सांगूंक सोदता तुम्ही ड्युटी करता, तुमकां फोर्स करता बरोबर आहा. तुम्ही घरा कडेन गेल्या उपरांत तुम्ही चूक मागता मरे मागता काय ना रे. पुलीस थोडे भावार्थी आसा पळय, भावार्थी पुलीस आहा पळय, ते घरा कडेन वचून देवा आमी ड्युटी करता आमकां माफ करा हे म्हणटा काय ना रे तुम्ही म्हणटा 100% म्हणटा तुम्ही करचें पडटा. पूण तो एकटो आहा पळय तो जो आवयचेर चडला पळय, आवयचेर हें करता म्हणून सांगला, कितें यूज केला त्यांनी बॅड वर्ड सगळ्यांक. बाबा रे तुजी आवय आहा मरे, आवय आहा मरे, आवयूच जल्म दिता. आयज वुमन्स डे आवय जल्म दिता, तुका आवयन जल्म दिवंक ना आनी कोणी दिल्लो जल्म. कितें रे आवयचें नांव पिड्ड्यार घेता. राखणदारांच्या फुडल्यान तुम्ही आवयक कोणाच्या आवयक हें करता म्हणून सांगता. लज दिसना रे. कोणी दिल्यार तुका हें फीत घालपाक थंयसर लज मरे ऐशीक. थुकतलो कोणूय तुमच्या त्या पोजिशनाचेर. असले पुलीस ऑफिसर रे तुम्ही. तुका मरे देवान गोड धरलो आमी न्हू. तुका ते व्हिडिओ जालो पळय तो तुजो व्हिडिओ जालो पळय तेन्ना तुका देवानूच गोड धरलो आनी देवानूच एक्सपोज केलो. तुजी कर्म आहा पळय ती पयलीं सगळ्यांक खबर आशिल्ली पळय. प्रामाणीक पुलीस ऑफिसर आसा, खुबशे पुलीस ऑफिसर प्रामाणीक आसा, पूण तुजे असले न्हू. तूं एक आहा चिंगम सिंगम म्हणटा पळय थंयसर सगळें आमकां खबर आहा. आयज कोणाक लागून काम करता ते, जनतेक लागून काम करिना. काम जनतेक लागून करिना. काम हे एजन्सी जे आहा पळय ते पॉलिटिशियनाक लागून काम करता. लक्षान घेयात. हे शिमेवयले राखणदार जे आहा पळय हे तुमकां खंय जागा आहा पळय ती दाखोवपाक स्टार्ट जातली. हांव परत एकदां सांगता, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुका सांगता, तुका खबर आहा कोणाची तरी बायलेचे हात टक्क जाला, कोणाचे तरी बायलेचो तुमकांय खबर आसतली, सांगपाची गरज ना. पूण तरी जर सुदारना न्हय जाल्यार मागीर आमी आनी कितें करूं शकतले. पूण आमी एज एन एसटी आमी आदिवासी लोक ह्या राखणदारांक मानपी लोक आनी आमी जेन्ना गाराणे घातले न्हू ते गाराणे मागीर आमकां 100% पावता. हांव तुमकां परत परत सांगता, खंयत वयतना मंदीर तर जाय जाल्यार देवूळ तर जाय जाल्यार त्याच जाग्याचेर देवूळ बांदपाक जाय. त्याच जाग्याचेर त्याच शिमेचेर. ते 2000 वर्सां 200-300 वर्सांचो पयलींच्यान तो शिमेवयर आहा. तुम्ही काडटा आनी ताका दुसरे कडेन उरता. बरें एक काम करुया, तुमीचे सगळे आमदार आहा पळय तेंची घरां न्हू आमी थोड्यांक कर्नाटका व्हरया आनी घालुया आनी थोड्यांक आमी हांगासर व्हरून घालुया. तुमचे हांगासर नाच जाले, तुमचे एक्झिस्टन्सूच ना हांगा. बरें म्हाका एक सांग, चल आमी लिस्ट काडुया सगळ्यांचे लिस्ट काडुया आमी. म्हाजो देव आहा पळय तो मल्लिकार्जुन खंय काणकोण. तुमची देवस्थानां खंय आहा ती फायंड आउट करुया. कोणाचे कोल्हापूर, कोणाचे कर्नाटका खंय खंय पावतले पळय तुम्ही नेम नासचो ना. लक्षान घ्या. तुम्ही खंय कोल्हापूर वयता पळय ते आमकां खबर आहा. हांव कितें म्हणटा वचा रे, पूण राखणदार जे गोंयचे राखणदार आहा पळय तांकां तरी मातसो रेस्पेद दिवपाची गरज आहा न्ही रे. आनी दिना जाल्यार मागीर तुमची शेवटून तुमकां खंय मारतले पळय जाणटे आमकां सांगताले शेवटून मारता म्हणून, कळ्ळें तुका. आनी गरजेक एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार राखणदार वाट दाखयता, सारकी वाट दाखयता आनी पायता सुद्दां. पूण तूं तर तेजे वाटेक येत न्हू, तुका खंयच्यान खंय पावयतलो पळय ते नेम नासचो ना. तुमी पळयला मरे तुमच्या बीजेपीन कितले आड पडले ते म्हाका सांगा. कितले आड पडले तुमकां मागीर म्हणटलो मरे हांव काडटा म्हणटलो. हांव काडटा कित्याक लागून तुमकां जावन सुद्दां तुमी समजना मरे. तुमच्या वांगडा अक्षरशः भोगला मरे तुमकां, तरी तुमी समजना मरे. मागीर कशें समजोवपाचें तुमकां, कशें समजोवपाचें कशें तुमकां. हांव इतलेच सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदतां,
खापरेश्वराचे देवस्थान आसा थंयसरूच घालपाक जाय. आणि दुसरे लोक जे एकठांय जाला पळय आता कितें गांवांनी मिटिंग करपाचे आहा पयशे काडा म्हणून देवूळ बांदपाक तेजेरूय पयशे करपाचे आहा. पयलींच सांगून सोदता तुम्ही हेजे पयलीं देवळां बांदतले म्हणून तुम्ही गांवांनी भोंवताले. सांत आंद्रेचे लोकांनी आमचे घराकडे येयल्ले नांवां घेतल्यार लज जातली तांकां. बायलां येयल्ली ती सांत आंद्रेची घराकडे पयशे आमचे खंय राम मंदिर बांदुया खंय हे बांदून पयशे धाडुया खंय. अरे बाबानो तुम्ही पयशे राम मंदिर बांदपाक पयशे थंयसर पयशे कलेक्शन करपाक आयली जाल्यार आज जेन्ना खापरेश्वर देवस्थान काडटा तेन्ना तुम्ही नाम गो तुम्ही खंय आहा गो. नांवां घेतल्या लज जातली तुमकां. आमगे घराकडे आयल्ली तुम्ही. खापरेश्वर देवस्थान म्हणटा तेन्ना तुमकां लागना खापरेश्वर देवस्थान तुमचे न्हू. तुम्ही बीजेपीची एजन्सी. तुम्ही बीजेपीचा प्रोपोगंडा घेऊन करपाक लागून आयल्ली. फक्त बीजेपीचा प्रोपोगंडा. तुमकां देवस्थान काय लागना. तुमकां फक्त आपलो पटलो. तुमकां मगो कितें आहा पयशे मेळटा. इलेक्शना टायमार तुमकां पयशे मेळटा ताका लागून तुम्ही देवाचो प्रवचन करा. हेजे अरे देव हांगा दवरा गो. हांगा दवरा देव दवरतना म्हाका एकूच विचारपाक जाय. तुम्ही जेन्ना लोकांच्या दारांनी वयता पळय आमी हिंदूची पार्टी म्हणून आमी हिंदू लोकांची पार्टी आमी देवस्थान वाचपाक जाय हिंदू खत्रे में हा हे सगळे तुम्हीच सांगता न्हू गो गांवांनी वचून लोकांच्या. जाल्यार हिंदूची देवळां खत्रे में हा मगो आतां खंय आसा काय ना गो बीजेपी कार्यकर्ता. बायलांक सांगता ती भोंवता ती बायलांक सांगता बीजेपीची. आणि मातशे टॅगलायन करा ती लिपस्टिक बीन लावन सारखी चकाचक पावडर बीन मारून सारखी भोंवता पळय थंयसर तुम्ही बीजेपीची प्रोपोगंडा करपाक देवाचो प्रोपोगंडा देवाचे सांगणेक लागून भोंवना तुम्ही बीजेपीचे प्रोपोगंडा करपाक भोंवता. आयज सगळे जनतेक खबर कळिल्ली आसा की तुम्ही देवाच्या नांवान वोट घेताले. आयज देवाकूच तुम्ही उखलून काडलेले आहात थंयसर. तुम्ही देव धर्मांक तुम्ही मानिना. तुम्ही ब्लॅक मॅजिकाक मानता. तुमचे कडेन ब्लॅक मॅजिक भरलेले आहा. तर आमकां गोंयकारांक जरी तर ह्या ब्लॅक मॅजिकांतल्यान भायर सरपाक जाय न्हू. हे सगळे मिनिस्टर जितले आहा पळय जे ब्लॅक मॅजिकान इनवॉल्व आहा हे ब्लॅक मॅजिकांतल्यान तर आमकां भायर सरपाक जाय जाल्यार हांव शिमे वयल्या राखणदारांक उलो मारता. देवान तेंचे बुद्धी घातल्या पुरो आनी तुज्या पांया कडेन सगळ्या लोकांक हाडचे आनी सांगचे की बाबा हे सगळे इतली वर्सां चल्ला पळय ते सगळे भायर मारचे म्हणटा. राखणदाराच्या फुडल्यान तुमची ब्लॅक मॅजिक कांय चलपाना. तुमकां कळपाक जाय मरे जाल्यार एक गजाल सांगूंक सोदता. हाडा तो ब्लॅक मॅजिक करता पळय तो लिंबू हाड. हांव लिंबू सरबत करून पिता थंयसर. देवाचें नांव घेवन शिमेवयल्या राखणदाराचें नांव घेवन हांव चॅलेंज मारता. चल तुम्ही कितलोय ब्लॅक मॅजिक करा आनी हाडून दिया. मिनिस्टरांक सांगूंक सोदता तुम्ही ब्लॅक मॅजिक करा आनी म्हाजे कडेन हाडून दिया. हांव शिमेवयल्या राखणदाराक उलो मारता आनी तो लिंबू सरबत करून मरे पिता. पळय म्हाका कितें जाता तें. काय जावपाना. कांयच जावपाचें ना. कित्याक हे शिमेवयल्या राखणदार आमकां प्रोटेक्ट करपा लागून आहा. तुमगेली ती ब्लॅक मॅजिक आहा पळय गुडगुडे आहा पळय ते जालें काबार. ते आनी पचपाचें ना. तुमकां बॅक फायर जाले सगळ्यांक. थोडे जाण केले थोडे जाण मेले थोडे गेले. तुम्ही आता लायनीन आहा. नेक्स्ट तुमकां सांगता हांव आयज जे खापरेश्वर देवस्थानाक हात घातला पळय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी रोहन खंवटे तुमकां हे भोगतले काय ना ते पळय. हांव इतलेंच म्हणटा फॅमिलीक बघना जाल्यार बायलांक बघल्यार चल्ला. तुमची बायलां इनवॉल्व आहात तितून. भुरग्यांक एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कांय जायना जाल्यार पुरो. कित्याक भुरगे जे पर्यंत मॅच्युअर्ड जायना पळय ते पर्यंत हांव तांकां कांय म्हणना. पूण आयज तुमची भुरगीं सुद्दां पळयता आसतलीं कितें रे बापा म्हणटले देवूय काडपाक लागले देवांचेरूय हात घालपाक लागले लोकांचेर घालता ते घालता. कितें आन्सर करतले रे तुमी. कितें आन्सर करतले तांकां. तुमकां कितें दिसता फकाणां दिसता ही हांगासर. कांय फकाणां ना सगळ्या. आनी कितें फुडल्या जल्मान मेळटले म्हणून चिंतनाका. आमकां ते ल्हान आसतना सांगताले फुडल्या जल्मान मेळटले. फुडल्या जल्मान न्हू ह्याच जल्मान. हे बूक आहा पळय तो क्लोज ह्याच जल्मान जावपाचो आहा. ह्याच जल्मान बूक क्लोज जावपाचो आहा. लास्ट म्हाजी एक विनंती सगळ्या भटजींक. एकूच भटजी जो आहा पळय जोशी म्हणटा ते तेणी एक ओपन लोकांक सांगले की अशें जावंक शकना म्हणून. पूण बाकीचे आमचे भटजी जी आहा पळय तांकां हांव परत विचारूंक सोदता बाबा अशें जावंक शकता. शिमेवयल्या राखणदारांक काडपाक भटांक रायट दिल्ले आहा. भट काडून दुसरे कडेन व्हरोन दवरूंक शकता जाल्यार ना जाल्यार त्या भटाक विचारा मरे तुवें हांगासरल्यान कशें दुसरे कडेन व्हेलें काय म्हणून. लोक विश्वास दवरपाक बंद करतलो मरे. तुम्ही भटांनी उलोवपाची गरज आहा. पॉलिटिक्स सायडीक दवरया. भिनाका. भिवपाची गरज तांकां आहा. हे चीफ मिनिस्टराक आहा रोहन खंवटेक आहा भिवपाची गरज तुमकां ना. तुमी देवाचें काम करता कार्य करता.
हे शिमेवयले राखण फाल्यां सकाळी आनी शिमेवयले राखण फाल्यां सकाळी म्हणटलो खापरेश्वर देवस्थान सॉरी बोडगेश्वरा कडेन आमकां आतां व्हडलो स्टेडियम करपाक जाय म्हणटा मागीर तो बोडगेश्वरूय काडटलो मरे तुमी आ पूण तुमकां बोडगेश्वर तुमकां पळय एक गजाल सांगता तुमकां मरे आज एक्चुली तुमकां खबर आसतली की तुमी भितरल्यान भिल्ले आहा म्हणून तुमी भिला पूण तरी सुद्दां तुमी दाखोवंक सोदता ना 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 आमी पावरफूल मनीस आमी व्हरोन थंयसर देवाक खंयी दवरूंक शकता तुमकां देव खंय दवरतलो पळय तो दवरतलो तुका परत परत हांव सांगून विटलोलो आसा आनी आयज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार देव आहा म्हणून आयज पर्यंत आमी जिते आहा आमी पळय मरे छावा मुवी पळयला काय ना तुमी छावा मुवी पळोवंक ना परत पळया कितें पळयताले तर आ तुमी सगळे आमदार जे छावा मुवी घेवन गेल्ले पळय लोकांक पळय मरे ते संभाजीन कशे भाशेन फायट केली ती लास्ट पर्यंत कॉम्प्रोमायज जावंक ना लास्ट पर्यंत कॉम्प्रोमायज जावंक ना आनी ते दोग जाण ते कॉम्प्रोमायज जाल्ले पळय ते तुमचे बीजेपी पार्टीन आहा हांगासरले ते दोग जाण कॉम्प्रोमायज जाल्ले पळय एक्सपोज करपाक तशे 8 जाण गेला पळय 8 जाणांतल्यान थंयसर वास्कोचो आहा पळय आतां सद्या प्रेजेंट गुंडा म्हणटा गुंडा आ हे सगळे जे जितले घडटा पळय ते परत बॅकफायर तुमकां जातलेच रे बाबा न्हू कितले म्हणून सोंसतलो आमी एक्चुअली कितें खबर आहा आमी आतां ट्राय करून थकलेले आहा गिव अप करून ना पूण आतां उठ सूट आमी देवाकूच उलो मारता आनी देव आमकां प्रगट जातलोच देव ह्या हिंदू ह्या बारीक समाजाक प्रगट जातलो म्हणजे जातलो आनी तो प्रगट जावन जे कितें भोगतले पळय ते तुमच्या दोळ्या मुखार येतलें दोळ्या मुखार तुमकां तर अजून पर्यंत ते गुदगुदो मारला पळय पयशांचो कळटलें मरे आनी ते कमिटी हेजी कमिटी सीएमाक मेवपाक एक कमिटी थंयसर वचपाक दुसरी कमिटी प्रसाद घेवपाक तिसरी कमिटी हे सगळे बीजेपीची कमिटी ज्यो आहा पळय बाबा रे भुरगीं आहा मरे तुमकां आ भुरगीं आसा काय ना रे ना भुरगीं आसा काय ना भुरगीं आसा जाल्यार तुमी तेंच्या बद्दल तरी चिता हें बॅकफायर जातलें पळय तेन्ना कोणाचेर बॅकफायर जायत नेम ना बायंगिनी जेन्ना हालोवपाक गेल्ले पळय राखणदाराक ती घुमटी हालोवपाक गेले पळय तर कितले जाण मेले ते विचार ते कॉन्ट्रॅक्टराक विचार जे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केला पळय ताका विचार बाबा ते ती घुमटी हालोवपाक सोदता कित्याक हालोवना रे ती घुमटी कित्याक हालोवंक ना रे घुमटी ती आ तुमी तुमची आयज प्रॉपर्टीक लागून तुमी डायव्हर्जन एक ती खापरेश्वराच्या ओपोजीट ती प्रॉपर्टी आहा तुमगेली सोयऱ्याली मरे ती आ ती सोयऱ्याली प्रॉपर्टी म्हणून तुमी थंयसर सायडीक तिची प्रॉपर्टी वांटोवपाक तुमी राखणदाराक सोपयलो तुमकां अशें दिसता सोपयलो म्हणून राखणदार सोपोन ना तुमगेली ती फूल फॅमिली आहा लिस्ट काडून दवर तुमकां कितें दिसता त्या ब्लॅक मॅजिकान तुमी बाकीचे सगळे काबार करतले ना रे बाबा ह्या शिमेवयले कितल्या लोकांनी राज्य केले रे गोंयान आ राज्य कितल्या लोकांनी केले रे झाले ना रे आनी जावचोय ना हे शिमेवयले राखणदार जे पर्यंत आसा न्हू त्या पर्यंत ह्या बारीक समाजाक बहुजन समाजाक कांयच जावपाना दुसरी गजाल तुमकां सांगता वायट दिसतलें हांवें मरे खुबशे आमचे बामण जे आहा पळय बामण बरे बामण जे आहा पळय गोंया खातीर काम करपी बामण हे पळयले रे खूब पळयले पूण एक गजाल सांगता रे रोहन बाब तुजे ahlo बामण हांवें पळोवंक ना जो देवाकूय मानिना देवाक सुद्दां मानिना अरे बाबा सद्याक आमकां सांगताले मरे ब्राह्मण जे आसता पळय ब्राह्मण ते देवाचे काम कार्य करपाक लागून आसता पूण तूं आयज कसलें काम करता रे कसलें काम करता हें देवाक हालोवप हें देवाचें काम आनी लोकांक मुखार काडटा तेय फोंडान पडटले मरे लोकांक मुखार काडटा ते लोकांक मुखार काडपाची गरज ना लक्षांत घेयात आमी खंयच्यानूच हालपाचें ना आमचो देवस्थान आमचो देव आमचो राखणदार आनी हो राखणदार आहा पळय तो त्याच जाग्याचेर आसतलो आनी त्याच जाग्याचेर आमी हाडून दवरतले जितले आमचे एक्टिविस्ट भाव आसा पळय तांच्यांनी थांब थारायल्ले आसात की आमी ज्या जाग्याचेर तो राखणदार आसा त्याच जाग्याचेर तो राखणदार येवन रावपाचो आनी पडटलेच तुमकां फुडें घटणूक घडटले पळय तेन्ना मागीर लास्टार पडटलेच पूण कोण कोणाचेर येत न्हू तें नेम ना हांव इतलीच चूक मागता आमच्या खापरेश्वर देवस्थानाक चूक मागता ह्या भुरग्यांक थोडे मुखार सरला पळय तांकां अजून पर्यंत म्हायती नासचो ना तुमी आमकां पावला तुमी प्रत्येक पावला कडेन आमकां पावल्ले आसा आमच्या जाणट्या लोकांक पावल्ले आसात आमच्या आवय बापायंक पावल्ले आसात सगळ्यांक आतां मे बी ह्या भुरग्यांक जे मुखार काडलेले आहा पळय तांकां रगत शिरशिरता तांकां कांय खबर ना तांकां तुवें पटोवन दिवचें तुजें परिक्रमा दाखयचें आनी गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक कळचें अशें म्हाका दिसता हांव आयच्यान तुमकां सांगूंक सोदतां
आमी सगळे जाण एकूच आमचो ठाम निर्णय आसा की आमकां आमचो खापरेश्वर देवस्थान दुसरे कडेन खंय व्हरलो नाका. आमकां आमचो खापरेश्वर देव जो आहा पळय त्याच जाग्याचेर जाय ज्या जाग्याचेर तो थंयसर स्थानीक आसा. थंयसर दुसरे कडेन खंयच वचपाक जायना. थँक्यू सो मच.